नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सांखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचो विद्यार्थी गायब जावन वर्स जाले पुराय. सांतिस्तेव फेरी धक्या वयल्यान उदकांत घातिल्ली गाडी. वांगडा आशिल्ले चली विद्यार्थी पेंवन आयिल्ले भायर. रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण कोळशाचे येरादारी खातीरूच. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाची घोषणा. विरोधक पडले सरकाराचेर तुटोन. वीज खात्याकडल्यान परवानगी घेनासतना बसयल्ले इन्व्हर्टर आनी जनरेटरां आड करतले कारवाय. लोकांच्या हिता खातीरूच घेतला निर्णय, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर. फोंडें शिंदळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. एका चलयेची केली सुटका. तिगा दुबावितांक अटक. 6 दिसांची दिली पुलीस बंदखण. म्हापशांत दिसा उजवाडाक चोरान फोडलें दुकान. 60,000चो म्हाल फारयलो. सीसीटीव्हीच्या आदारा वयल्यान चोराक केलो अटक. गोंयभर 5 दिसांच्या गणपतीक लोकांनी दिलो निरोप. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आनी फुडल्या वर्सा बेगीन यो. मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गजर करीत 5 दिसांच्या गणपतींचें केलें विसर्जन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्या वयल्यान उदकांत गाडी घालून गायब जाल्ल्या बासुदेव भंडारीक आयज 1 वर्स पुराय जाता. बासुदेवाची कूड एका वर्सा उपरांतूय सापडूंक ना. ताका लागून तो जितो आसा काय मेलो तेंय कळपाक मार्ग ना. बासुदेव मेलो जाल्यार ताची कूड खंय गेली आनी तो जितो आसा जाल्यार खंय आसा, अशा कितल्याशाच प्रश्नांच्यो जापो अजुनूय मेळपाच्यो आसात. गोंयभर गाजलेल्या बासुदेव भंडारी प्रकरणाक आयज वर्स पुराय जाता. सांखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचे विद्यार्थी बासुदेव भंडारी आनी ताचे इश्टीन पोरू 31 ऑगस्टाचे रातीक रेंट कार घेवन कॅम्पसाच्या भायर सरिल्ले. गुगल मॅपाच्या मजतीन ही दोगांय सांतिस्तेव फेरी धक्क्या मेरेन आयिल्ले, पूण मुखार न्हंय आसा हें तांच्या लक्षांत आयलेंच ना. बासुदेव रस्त्या वयल्यान नेटान गाडी घेवन आयलो आनी थेट उदकान गाडी घातिल्ली. ताचे वांगडा आशिल्ले ताचे साथीदार चलयेन पेंवन आपलो जीव वाटयल्लो. बासुदेव भंडारीनूच आपल्याक भायर काडले, पूण तो परतो गाडयेन आशिल्लें सामान हाडपाक गेलो आनी परतो आयलोच ना म्हणून ताची इश्टिणीन सांगिल्लें. बासुदेवाक बुडून मरण आयलें जाल्यार गाडी भायर काडली तेन्ना ताची कूड खंय गेली. गाडयेंत फकत ताची बॅग आनी लॅपटॉपूच आशिल्लो. बासुदेव बुडलो जाल्यार ताची कूड गेली तरी खंय, तो पेंवन भायर सरलो जाल्यार तो गेलो तरी खंय, ह्या प्रस्नांच्यो जापो अजुनूय मेळपाच्यो आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वीज खात्याकडल्यान परवानगी घेनासतना घरांत बसयल्ले इन्व्हर्टर आनी जनरेटरां आड कारवाय करतले. लोकांच्या हिता खातीरूच हो निर्णय घेतला. केपें तालुक्यांत घडिल्ली घडणूक अत्यंत दुर्दैवी आसा. भविश्यांत अश्यो घडणुक्यो घडच्यो न्हय म्हणून लोक जी बेकायदेशीर कृत्यां करतात तांच्या आड खर कारवाय करतले, अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली. केपें तालुक्यांत घडिल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर मंत्री उलयतालो. जनरेटर आणि मोठे इन्व्हर्टर जे आसा तो जेन्ना लायट वता तेन्ना करंट बॅक वता आनी करंट बॅक केल्या नंतर त्या जवळपास जी घरां आसा ताका प्रॉब्लेम जावंक शकता. कारण आनी दुसरी गोष्ट ज्या कडेन रिपेर काम चालू आसा, आमच्या इलेक्ट्रिशियन असो, लायन असो, लायनमॅन असो, हे जे काम करतात तांकां जिवाक घेवपाक हे सगळे केल्या नंतर आमचे एक्शन आमी सगळे डिफायन केल्ले आसा. वी कॅनॉट ओवररूल द एक्ट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. नो बडी कॅन ओवररूल द एक्ट. आमचो एक्ट हो सेंट्रल बेज एक्ट आनी सेंट्रल बेज एक्ट आसा, मोटर व्हेकल एक्ट कसो आसा तसोच आमचो एक्ट आसा. आनी आमची मॅक्झिमम डिसिजन आर टेकन बाय JERC आनी रेग्युलेटरी कमिशन आसता, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन ही डिसिजन घेता. आनी त्या खातीर खंयचीय डिसिजन घेता आसतना जर ते लोकांक आवडना जाल्यार तेजेर आमकां विचार करचो पडटा. वी कॅन ओन्ली डिले द डिसिजन. वी कॅनॉट स्टॉप टेकिंग एनी डिसिजन बेस्ड ऑन द एक्ट, इलेक्शन एक्ट. आनी त्या खातीरूच
आमकां हें इम्प्लिमेंटेशन करचेंच पडटा, कारण तातूंतल्यान लोकांक धोको आसता, आमच्या स्टाफाक धोको आसता आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय. दुसरी गोश्ट आतांच म्हाका एका वार्ताहरान विचारलें की मिटर आमी भायर काडून हें JERCन कंपल्सरी केलां. खूब जाण प्रश्न विचारता की तुमी जेन्ना मिटर बदलता किंवा स्मार्ट मिटर करता तेन्ना हो प्रश्न कित्याक? हो प्रश्न आमचो न्हय, हो प्रश्न JERCचो. आनी JERC जें कितें आमकां सांगता, JERC म्हणजे जॉयंट रेग्युलेटरी इलेक्ट्रीक कमिशन, हें जें कितें आमकां सांगता तें आमी करपाक जाय आनी तें आमी पाळपाक जाय. हो कायदो आमचो न्हय, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान हो कायदो केलो आसा आनी बरें कितें वायट कितें थंय जे बुजुर्ग मनीस आसा तांकां सगळें खबर आसा. आनी त्या खातीर अशे कायदे जेन्ना येता तेन्ना पब्लिकानूय तातूंत म्हत्व दिवपाक जाय. कारण काल जी गोश्ट जाल्या केपें तालुक्यांत ती अत्यंत घातक आसा. फोंड्या शिंदळकी वेवसाय सुरू आशिल्ल्याची धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयली. फोंड्या पुलिसांनी 30 ऑगस्टाक एका हॉटेलाचेर धाड घालून शिंदळकी वेवसायाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेंत एका चलयेची सुटका केल्या. ह्या प्रकरणात अस्तंत बंगालांतल्या नजीम जमेदार आनी आझमगड उत्तर प्रदेशांतलो दुबावीत राजेश गौड ह्या तिगांकूय अटक केल्या. उपरांत तांकां 6 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली. जाल्यार चवथो दुबावीत SK कुरेशी हाचो सोद चालू आसा. स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर आणि त्याच्या स्टाफांनी शेनवारा राती एका फोंडेच्या हॉटेलार रेड घातली आणि थंय तांकां 3 जाण जे वेश्या वेवसाय गुंतलेले तेंच्यांनी ताब्यात घेवन तांकां अरेस्ट केल्ली आसा. शेनवारा राती ही घटना घडलेली आसा. त्याच बरोबर एका चेडवाची सुटका केल्ली आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जेन्ना आयताराक ह्या तिगांकूय कोर्टान हजर केले तेन्ना कोर्टान तांकां 6 दीस पुलीस कस्टडीक दवरपाची ऑर्डर दिल्ली आसा. सद्याक फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI विजयनाथ कवळेकर यांनी केल्ले कारवाये बद्दल त्यांचे फोंडा एरियेन स्थानिकां कडून स्वागत तशेंच तेंचे कौतुक केल्लें वयता. त्याच बरोबर बाकीच्या काही हॉटेलाचेर नजर दवरची अशी मागणी स्थानीक लोकांक करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. म्हापशा दिसा उजवाडाक महादेव पाप गोसावी ह्या दुबाविताक वामन सदन इमारतींतले सेलटावन रुबर स्टॅम्प हे दुकान फोडले. सुमार 60,000चो माल फारयलो. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. CCTV कॅमेरात चोरयेचो पुराय प्रकरण कैद जाल्लो आसा. CCTVच्या आधारा वयल्यान पुलिसांनी चोराक कांय वरां भितरूच अटक केली. बुधवारा व्हडा उमेदीन गणपती पुजेक लायिल्ले आनी आयतारा 5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन जालें. 5 दिसांच्या गणपतींक निरोप दितना कांय लोकांच्या दोळ्यांत दुखां आयलीं. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आनी फुडल्या वर्सा बेगीन यो, मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गणरायाचो गजर करीत आयतारा 5 दिसांच्या गणरायांचे विसर्जन जालें.
1.5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन जाल्ले, मात विसर्जन जाले उपरांत कांय प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो उफोवन दर्यान वयर येवपाक लागल्यो. सरकारान पीओपीच्या गणपतींचेर बंदी घालून लेगीत अंदू लेगीत पीओपीच्यो मुर्त्यो पुजिल्ल्यो, मात तांचे योग्य प्रकारे विसर्जन करूंक ना. ताका लागून मुर्ती दर्यादेगाचेर व्हांवून आयल्यो दिश्टी पडटात. देड दिसाच्या गणपतीचे बिरेस्तारा विसर्जन झाले, मात विसर्जन जाले उपरांत कांय प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो उफेन दर्यांत येवपाक लागल्यात. पीओपी म्हळ्यारच प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपती मुर्त्यांचेर बंदी घालून लेगीत ह्या वर्साय कांय वाठारांत पीओपीच्यो मुर्त्यो पुजल्यो, मात तांचे योग्य तरेन विसर्जन करूंक नाशिल्ल्यान मुर्ती दर्यादेगेर व्हांवून आयल्यात. पणजे मिरामार दर्यादेगेर कांय मुर्ती व्हांवून आयल्यात. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या म्हालांतल्या आडपय गांवाचे गणपती विसर्जन फामाद खूब आसा. आडपय गांवांत दिसा उजवाडा 5 दिसाचो गणपती पावोवपाची परंपरा आसा. गांवची चली भुरगीं जांकां लग्न करून दिल्यात ताणें आपल्या कुळाराचो गणपती पावोवन आपल्या घरचो गणपती पावपाक वेळार वचचें, ताका लागून जाणट्यांनी ही परंपरा केल्ल्याचें कळटा. ताकाच लागून दिसा उजवाडाक आडपय 5 दिसांचे गणपती पावयतात. गणपती पावयतना आडपय गांवची फामील वेगवेगळे देखावे करतात. ते देखाव्यांत गणपतींक बसून निरोप दिता. अंदू लेगीत ह्याय वर्सा उमेदीन आडपय गांवांत गणपतींचें विसर्जन जालें. पळयात ताची कांय खिणचित्रां. गणेशोत्सव हो गोंयभरात सामोलो जाता. गोंयच्या आसपासच्या राज्यांतून लोक येतात. हांव सगळ्यांचे पयलीं स्वागत करता. आज 5वो दीस विसर्जनाचो कार्यक्रम एक वेगळ्या तरेचो कार्यक्रम हांव गेली कित्येक वर्सां जाता. हेज्या अंदाजा प्रमाणे 100 वर्सां मायज जावंक जाय. एक कुटुंबाचे गणपती जवळ 18-20 गणपती एकत्र प्रोसेशन काढून वेगवेगळ्या तरेचे चित्ररथ तातूंतल्यान आमच्या संस्कृतीचें दर्शन हे ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाता. त्याचबरोबर प्रत्येक कुटुंबाच्या 100पेक्षा जास्त मेंबर असतात. 5 दीस एकत्र रावतात, एकत्र जेवतात, एकत्र भजन करतात, आरती करतात आणि जे फॅमिलीचे बॉन्डिंग आसा ते तुमच्या ह्या उत्सवाच्या निर्माण जाता. आणि आज पळयतात त्या जनसागर हांगा आसा आणि वेगळ्या थाटात म्हणजे भक्तीचें जागरण, संस्कृतीचें जागरण हे करीत उत्सवाची सांगात जाता. हांव आयिल्ल्या सगळ्या कडेन भक्तांचें मनापासून स्वागत करता आणि येणाऱ्या फुडल्या वर्सा आणि 4 जाणां बरोबर घेवन येवपाचें आव्हान करता. हेतूंतल्यान आमकां आयिल्ली आनी उमेद आहे तुमच्यातले सगळ्या ज्यो फॅमिलीज आहात आणि आपापल्या परीन वेगवेगळ्या तरेचे चित्ररथाच्या माध्यमातून जे कला दाखयल्ली आसा सगळ्या कलाकारांची हांव देव
सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या बोंवळ्या भाटीम वाठारात बाल गणेशाचे आगमन जाले. ह्या वाठारांतले गणपतींचे विसर्जन केले उपरांत जो पयलो आयतार येता त्या दिसा गांवांतले लोक हो बाल गणेश पुजता आनी 7वे दिसा बाल गणेशाचे विसर्जन करतात. बाप्पाचें दर्शन घेवपाक पयस पयशींतल्यान भावीक आयिल्ले. कुंकळे वाठारांत आशिल्ल्या स्वतंत्र सैनीक स्मारकाची सद्याक अवतिकाय जाल्या. ह्या स्मारकाचें नूतनीकरण करपाचें आशिल्लें मात तें कांय आजून जाल्लें दिश्टी पडना. स्मारकाच्या देखरेखीचेर कुंकळे नगरपालिकेन पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें स्वतंत्र सैनीक शाबू देसाय हांचो पूत विशाल देसाय सांगता. पळयात पुराय बातमी. कुंकळे वाठारांतल्या स्वतंत्र सैनीक स्मारकाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या स्मारकाची जतनाय आनी देखरेखीचेर कुंकळे नगरपालिकेन दुर्लक्ष केलां अशें स्वतंत्र सैनीक शाबू देसाय हांचो पूत विशाल देसाय सांगता. ह्या स्मारकाचें नूतनीकरण जाय मेरेन हें स्मारक शेड घालून धांपून दवरचें म्हूण विशाल देसायान मागलां. ते जेन्ना जोकी आलेमा आसतना मिनिस्टर आसतना तें सुद्दां करून गेले. फ्रिडम फायटर एक मेमोरियल म्हणून बरें काम केलें तेणें ना म्हणना तुका कित्याक एक यादी खातीर फ्रिडम फायटरांनी सगळ्यांनी नांव मारून ती एक याद अशी करून आनी भुरग्यांक खेळपा तेंगा हें केलें गार्डनच केल्लें. पूण ते गार्डनान जे पळयलें जाल्यार आज दुर्दश जाल्लें आसा. एक भुरग्यांक खेळपा सारकें कांयच ना थिंगा. झोपाळे आहले ते झोपाळे हेंच आसा फक्त हाड म्हणटा भशेन पांजरे हाडां आहल्या भशेन हाडां आसल्या भशेन पांजरां आसा थिंगा आनी कांयच ना. आनी ती झाडां जावन आसाय सगळीं आनी ती झाडां ती आमच्या म्युन्सिपाल्टीन लक्ष घालपा जाय आसलें तितून. ती झाडां कटींग करपा जाय आसलें ती केल्लें म्युन्सिपाल्टीनी. ते वार्ड कावन्सिलर कोण आसा पळय त्याने मातशें लक्ष घालून तें मातशें करून घेवपा जाय आसलें तें केलां. तेजे फाटल्यान आमचो जोकी आहलो मागीर मागीर आमचो राजन नायक येयलो तेणें तेन्ना कांय जालें ना आहलें. मागीर युरी क्लेफस आसा तेन्ना करपाक केल्लें युरी आपूण पयशे दिता म्हूण सांगलें तेन्ना करता जाल्यार. पूण तेन्ना आमी म्युन्सिपाल्टी अंडराक घेवपाक गेल्ले. म्युन्सिपाल्टी अंडराक काडलं टेंडर काडलो पूण टेंडर कोणें घेयला तो अजून. टेंडर गेला आतां तो परत टेंडर युरीन कितें आमदार हेजेर MLA फंडाचेर कितें करपाक केल्लो आसा. आतां तो कसो करता खबर ना म्हाका. पूण तेजे पयलीं कितें तरी करून थिंगा 15 ऑगस्ट पयलीं तरी आमचे डेव्हलप जावचें नाल्यार 19 डिसेंबर आसा गोवा लिबरेशन तेन्ना तरी कितें करून मातशें थिंगा फ्रिडम फायटरांक थिंगा आसा एक अस्तित्व आसा म्हण हें दाखोवन दिवचें. नाजाल्यार ते थिंगाचे सोमतें काडून उडोवचें ही मुगेली मागणी. ते ताणें दवरचें न्हू कित्याक पयलो लोक ते हेच्या बस स्टँडार जाल्ल्या कारणान लोकांक सगळ्या हेच वचून दिश्टी पडटा. काणकोणचे लोकांक दिश्टी पडटा मडगांवच्या लोकांक हेच त्या लोकांक दिश्टी पडटा. ह्या कारणान ते ना जाल्यार तें पत्र मारून बंद करचें. ते फ्रिडम फायटरांनी हें दाखोवचें न्हू कित्याक हें दिश्टी पडल्यार ते फ्रिडम फायटर जशें वयता आनी कोणाक वचना. आमचे सारके आमी फ्रिडम फायटरां भुरगे आमकां थिंगा लज दिसता कोणें विचारता गेले पूण आमी कांय करूंक शकना. कित्याक ते करता जाल्यार PWDन करपा जाय नाल्यार सुडाय अंडर करपा जाय. तेजे MLAन लक्ष घालपा जाय. आमी एक सांगूंक शकताय कोणाक MLA पूण तेणें लक्ष घालपा जाय. नाल्यार म्हगे इतली मागणी आहा ते तर जायना. कोण टेंडर घेयना कांय करना जाल्यार ते पत्र मारून बंद करचें आनी ती बेश्टी फ्रिडम फायटरां एक हें म्हणून मेमोरियल आसा म्हणून एक भायर बोर्ड मारचो. स्मारकाच्या नूतनीकरणाचें काम बेगीनच सुरू जातलें. फाटले फावट ह्या कामा खातीर 15 लाखाची निविदा जारी केल्ली मात ताचे खातीर कोणेच अर्ज करूंक ना. देखून थळावा आमदार युरी आलेमावान आमदार निधींतल्यान ह्या स्मारकाचें नूतनीकरण करतलो म्हूण सांगिल्लें अशें कुंकळे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लेंड्री मास्कारेन हाज सांगता. ते आखें पयलीं मरे टेंडर पास जालो 50 लॅक्सां पास जालो कोण घेयना जालें लॉस पॉट म्हणून
आतां वचून हें केला कितें MLA दिसा आमदार तितूंतल्यान जाता तेन्ना हें जाता आसलें टेंडर घेवं ना म्हणून 50 लक्षां आहलो आता परत घालणार परत तेगे हेजे MLA पण सरकार करावं. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. आयची तरणाटी पिळगी शेता कडेन पळयनात. आतांच्या भुरग्यांक नोकरी धंद्याची आवड, पूण घोगळ मडगांवचो वेलेंटिनो रॉड्रिग्स मात ताका अपवाद. वेलेंटिनोकूय नोकरी करपाची इत्सा आशिल्ली आनी ताणें त्या खातीर वेलेंटिनोन हॉटेल मॅनेजमेंटाचो कोर्सूय केल्लो. पूण मदींच हॉटेल लायन सोडून ताणें शेत रोवपाचो विचार केलो आनी फाटलीं जायतीं वर्सां जालीं तो वेवसायीक पद्दतीन शेत लागवड करता. पळयात पुराय बातमी. गोंयांतली शेतां आनी शेतकारूय कमी जावपाक लागल्यात. कित्याक तर आतांची पिळगी शेत लागवड करपाक वचना. आतांच्या नोकरी आनी धंद्यांत इंट्रस्ट आसता. मात घोगळ मडगांवचो वेलेंटिनो रॉड्रिगीज ताका अपवाद. वेलेंटिनोकूय नोकरीच करपाची आशिल्ली आनी ते खातीर ताणें हॉटेल मॅनेजमेंट शिक्षण घेतिल्लें. कांय वर्सां ह्या क्षेत्रांत काम केल्या उपरांत ताणें हॉटेल लायन सोडून शेत लागवड करपाक सुरवात केली. सुरवातीक पारंपारीक पद्दतीन शेत रोयल्या उपरांत आतां वेलेंटिनो वेवसायीक पद्दतीन शेत रोयता. शेतकी मळार ताणें कांय प्रयोगय केल्यात. ताणें बासमती, जया, ज्योती, कर्जत तशेंच आनीक हेर 2 प्रकारच्या भाताची लागवड केल्या. राय, कुडतरे आनी हेर वाठारांत सुमार 33,000 चौखण मिटर जमनीचेर वेलेंटिनो शेत रोयता. हातूंतली 3,000 चौखण मिटर जमीन वेलेंटिनोची स्वताची आसा, जाल्यार 30,000 चौखण मिटर जमीन ताणें भाड्याक घेतल्या. कांय दिसां पयलीं ताका सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान आफयल्लो खंय. देखून सांग्यार प्रायोगीक तत्वाचेर ताणें 20,000 चौखण मिटर जमनीचेर भाताची लागवड केल्ली. ह्या वर्सा हांवें एक 6 व्हरायटीची हांवें शेत रोयलां. एक ती आमगेली ज्योती, एक जया, एक कर्जत, एक आमगेली ट्रेडिशनल व्हरायटी आसली गोंयांत केंदाळ म्हणटा तो मोठे मातशें तेजे भात मातशें मोठें. आनी तेजी एक हें आसा की तेजी रोयली म्हणटकीर एक म्हयन्या भितर तेजी परत पालोय मारची पडटा, नाल्यार तें चड लांब जाता. आनी तें जेवपाकूय आमचे जे पयलीं एन्सेस्टर आसले ते केंदाळ, खोंचरो आनी खूब पयलींच्यो व्हरायटी आसल्यो त्यो रोयताले. आनी आतां ते चडशे कोण रोयना, पूण आमगेलो एक फार्मर आहा सेरावली, तो एवरी इयर तें रोयता. सो तेजे कडेन तें गेल्ले वर्सा तेणें म्हाजे कडेन बुकींग येयलो तो मेशिनाचेर रोया म्हणून. आनी तें आमी तेगे ट्रान्सप्लांटींग केलें, पूण गेल्ले वर्सा तितलें बरें जालें ना. सो ह्या वर्सा तेणें परत केलें. आनी एक जी व्हरायटी आहा ही आमगेली बासमती, ही जी तुमी फाटल्यान पळयता ती आमकां आतां व्हरायटी एक्चुअल कितें खबर ना, पूण जालें कितें आमी जेन्ना पळय सीड हाडपाक गेले गोवा बागायतदारा कडेन, तेन्ना आमकां तितून एक डिफरंट व्हरायटीचे एक डिफरंट भाताचें एक बॅग मेळ्ळें. सो आमी तें व्हेलें डिपार्टमेंटा विचारलें, गुगल सर्च केलो आनी तें आमकां फायनली कळ्ळें की तें बासमती म्हणून. पूण खंयची व्हरायटी ती खबर ना. सो रिस्क घेवन हांवें तें एक ट्राय केलें, चोया म्हणून कशें जाता तें. सो आतां तेका ऑलमोस्ट एक 1.5 म्हयनो जायत येयला आनी तेजी ग्रोथ कंपेरेटिवली आतां ज्यो आमी मशिनाचेर रोयल्या तितूंतल्यान म्हाका हें बरें दिसलें. आतां हांवें सद्या 3,000 स्क्वेअर मिटर रोयलां. हें आमची स्वताची शेत. आनी जी पळय आमी दुसरी कर्जत आनी ज्योती आनी जे केंदाळ बी म्हणटा तें हांवें लोकांली लिजार घेयल्या शेतां. आनीक थंय आमी तें डिफरंट कडेन तें रोयलां. विथीन सालसेट आमी तें रोयलां. म्हाका सद्या म्हागेली स्वता हांवें कल्टिवेट केली ती 30,000 स्क्वेअर मिटर लिजार घेवन, आनी ही आमगेली स्वताची 3,000. आनी सगळी जमीन हांवें पळय जी रोयल्या ती हांवें मेकनायज मशिनाचेर रोयल्या. हातीन कांय रोयलें ना. ट्रेडिशनल जेन्ना मेथडान रोयता बायलां हातीन, तेन्ना ते रोवपाकूच पयशे चड जाता आनी तेजी इल्डूय तितली कंपेर केली जाल्यार तो मागीर प्रॉफीट मातसो लेस जाता. वीड बीड येता तें कशें डिविडींग कशें करता? डिविडींग जे मेकनायज जे ट्रान्सप्लांटींग केल्लें आसता तेका आमी 2 उपाय यूज करता. एक ती हर्बिसायड जी सिलेक्टीव हर्बिसायड म्हणटा तेका, ती मारली म्हणटकीर जी शेतां बारीक भाजी बी आसता ती तेजेर मोडटा. आनी दुसरी म्हणल्यार आमी तेका कोनो विडर यूज करता. सद्या आमी तो मॅन्युअल यूज करता, पूण आमी आतां तो एक बुल एग्रो म्हणून एक कंपनी आहा चेन्नई बेस, तेंगेलो एक 3 रो कोनो विडर आहा मेकनायज तो पेट्रोलाचो. तेजेर 3 लायनी निवळ जाता. सो आतां कंपनी कडेन आमची डिस्कशन चालू आहा, पूण सद्या तेंचे कडेन स्टॉक ना म्हणून तो ह्या सिजनाक आमकां मेळना. मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटींग जे पळय आहा SRI
ऑलमोस्ट सिमिलर टू SRI. SRI कितें आहा 25 by 25 स्क्वेअर मिटराचेर तें रोप आसता. आमची हितून कितें आसता 21 by 30 सेंटीमीटर. तो जो गॅप आसता 1 फुटाचो 30 सेंटीमीटर तो फिक्स आसता. आनी हिल स्पेसिंग जे पळय म्हणटा एक लायनीन ते 21 सेंटीमीटर. सो इट इज ऑलमोस्ट एज गूड एज SRI. पूण जाता कितें हितून मशिनाचेर. सो तुका जेन्ना एक फार्मर हें करता बुकींग करता ताका फक्त ते एक सर्वीस प्रोवायडर जो आहा लायक मी फादर जॉर्ज जावं आनी कोण जे सालसेटीन जे फार्मर सर्वीस प्रोवायडर आहा तेंचे कडेन फक्त तेणें बुकींग करपाचें. ताका बींग घालपाक गरज ना, ताका लेबर सोदपाक नाका. मेजर डिफिकल्टी म्हणल्यार एक तर आमगेली जी सबसिडी ज्यो पळय आसता फार्मराक ज्यो मेळटा पळय न्हू त्यो मातशे एकदां डिले जाता. तेका लागून एक मातशी डिफिकल्टी येता कित्याक फार्मराक जो हें आसता इनकम आसता तो रोल जायत रावपा आसता. सो तो एक मातशें म्हागेली एक मागणी आसली की त्यो मातशे सबसिडी ऑन टायम मातशें मेळच्यो आमकां. येता ना न्ही पूण मातशें एकदां डिले जाता तेन्ना मातशें एक त्रास जाता. सेकेंडली ही जी पळय वांयगणा टायमार जी पळय बर्ड्स आहा आमी लास्ट टायम पसून आमी तें डिस्कस केल्लें वेस्टर्न स्वॉम्प हेन म्हणून ती शेतां सारकी कातरून उडयता. सो फार्मराक तितून कांयच मेळना कित्याक तें शेत एक तरेन कातरिता की तें परत रिग्रोथ तेजी जायना. तें उदक जेन्ना भरलें की तें परत कुसोन वयता. सो हो एक आमचो मेजर डिफिकल्टी ड्युरींग रबी सीझन. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकणेकार. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे घरात आगमन म्हणजे आनंदाला उधाण. करण्या उपासना मनोभावे श्री गणेशाची. हवीच सात्विक पूजोपयोगी उत्पादने सनातनची सात्विक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या सुपर मार्केटला भेट द्या.